दीस सोमार एप्रिलाची 6 तारीख 2026. पहिले वाचप धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 2 वोळ 14 आणि 22 तावन 33 पर्यंत. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आणि व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवास्यांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून आमचे मदें धाडलेलो मनीस, हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिफात तुमचे मुखार केल्लीं तीं असर्यां, विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमींच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवार्थ्या करना कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला, कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकले ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. ह्या पसत म्हजे काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीव उल्हासून गायता आनी म्हजी कुडी भरवशान जियेतली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. जिविताचो वांटो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पूर्वज बापा दाविदा विशांत इतलें हांवें तुमकां धड सांगयेत. तो मरण पावलो आनी ताका नेके पेलो. ताचो फंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततेचो आपल्या राजासनार बसतलो म्हणून देवान आपणाक फर्मानान केल्ली भासवणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हणून ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त ह्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस भासयिल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 16 1 तावन 2 ए आनी 5 7 तावन 8 9 तावन 10 आनी 11. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तुंचो म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्या हातांत आसा. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यांकार हांव दवरतां. तो जर म्हजी उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजे काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो धादोसकायेन उमाळटा, म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता, कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक
ससनाचें सुख. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. उद्गार. हालेलुया. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो, संतोष उल्हास तर आमी पावया. हालेलुया. शुभ वार्ता. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 28, ओळ 8 तावन 15 पर्यंत. त्यावेळी सोम्याच्या दुताक ऐकून त्यो स्त्रियो अर्धे भियान आनी अर्धे संतोषान म्हणल्या बरी समाधेतावन शिसांक खबर दिवंक धांवा धांवी गेल्यो. तेदवा एकाच साणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी नमस्कार केलो. तेवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलयाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्योच पाऱ्यागारा मदले थोडे शहराक गेले आनी घडिल्ल्यो सर संगती प्रधान याजकाक तांणी कळयल्यो. तेवळ प्रधान याजक वचून मतबाऱ्यांक म्हणलें आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळोवन एक मतलब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे करना हे परी सांगयलें. राती आमी न्हिदून आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूडू सोर्यां व्हरून गेले. आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपतीच्या कानान बी पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती पळयतले. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ले प्रमाणे केलें. अशी ही काणी जुदेव लोकांमध्ये विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू जिवंत जाला, तो खरोच मेल्ल्यांतलो उठला म्हणलें सत क्रिस्तांव जाल्ली आमी कशें आमच्या जिवितांत परगट करता. आमचो भावार्थ वांटून घेवचो जिवंत जेजूक आमी दिवची वर्ती साक्ष. हो भावार्थ आमी केवल उतरांनी मात न्ही, आमच्या करण्यांनी दाखोवंक आसा. दाखल्याक तुका वळख आशिल्ल्या एका व्यक्तीची परिस्थिती मस्त पाड आसा, तूं ताचे कुमकेक पावोवंक मन करताय. तुज्या सजारचीं भुरगीं सारकें खाण जेवण आनी न्हेसोंक नासतना आसचें तूं सदांय पळयताय. तांकां कितें तरी कुमोक करया म्हूण तुका भोगता गी. तुका घात केल्लो तुजो भाव मन परिवर्तन करन बोगसाणें मागूंक तुजे लागीं येता. ताका बोगसूंक तूं तयार आसाय गे. असले जायते सन्निवेश आमकां जिवितांत क्रिस्ताक साक्ष जावंक मेळटात. ते दळा कसली प्रतिक्रिया हांव दाखयतां. मागदलाची मोरी आनी हेर स्त्रियो रितो फोंडो पळयलेंच जेजूच्या जिवंतपणाची बरी खबर शिसांक वांटूंक धांवून गेली. मरणा वयर जेजूचें जैत प्रसारूंक ती व्हड उमेदीन भरली. आधुनीक काळार हरेक पावटी जीवन जेजूच्या मोगान भरलेलें उतर हांवें उलयतना, जीवन जेजूच्या हुस्क्यान भरलेलीं कामां हांव करतना, हांव जेजूच्या जिवंतपणाचें जिवंत साक्ष जाता.